आयच्या टिकटॉक कार्यावळीत सगळ्यांक येवकार. राज्यात सध्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजे SIR जे चालू आहा तेजो सगळ्याक बोळा चल्ला. दुसरे वटेन झेडपी इलेक्शन जे एक विकान पोस्टपोन जाला तेजो सध्या बोळा चल्ला आनी इतलें आसतना सुद्दां पणजेचें इलेक्शन जे आनी एक वर्सभरान सुमार येतलें तेजी चड चर्चा पणजेन जावपाक लागल्या आनी तेजेरूच चर्चा करपा खातीर आमी येयले आमच्या वांगडा उत्पल पर्रीकार. वेलकम तुमकां शोचेर. नमस्कार. सो पयलो प्रश्न तुमकां म्हणजे डायरेक्ट येता की तुमचें पॅनल घालपाचें डिसिजन फायनल जालां? ना बेसिकली कितें आसा, पणजेन पळयल्यार एक अशें सगळ्यांक जाणीव जावन आसा की एक बरी लिडरशीप जाय. जेन्ना लिडरूच पणजेचे आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अशें म्हणटा तेन्ना आमकां एक बरी लिडरशीप पणजेन हाडचीच पडटली. आनी CCP इलेक्शन आयल्या खातीर थंय एक कितें तरी बरें ऑल्टरनेटीव दिवचें पडटलें. म्हणून ते पॅनल घालून एक पणजेकारांक एक बरें ऑल्टरनेटीव दिवप हें ठरयलेलें आसा. हाचेर सगळे प्रयत्न चालू आसा. म्हजी आयडिया आसा एक कोऑल्युशन कशें करून की जे लायक मायंडेड लोक आसा पणजेन ते मागीर पयलींचे कावन्सिलर, आतांचे कावन्सिलर कोणूय आसूं सगळ्यांक घेवन एक पॅनल घालप वीच दॅट पॅनल वील बी कन्सर्न अबावट पणजे. म्हाका खंय तरी पणजे बद्दल कन्सर्न आशिल्ली खंयच दिसना. पणजेचे खंयचेच विशय आज मांडले वचना. मागीर ते आतां जुंता हावस जाता थंय किंवा ते PWD कोणाकूच खबर ना. सिटींग कावन्सिलर उलयल्ले दिसना. कावन्सिलर काय उलयना. दे आर लायक पॉन कशें कळ्ळें न्ही, खुटे कशें. म्हणजे काय केन्ना उलयलेलेच दिसना. पार्किंगाचे इतले इश्यू जाल्या, रस्त्याचे खराब. हांव काल भाटल्यान वचून आयला. आज इफ्फी खातीर मेन रस्तो बंद आसतलो. सगळे ट्रॅफीक भाटल्यातल्यान ऑटोमॅटीक मागीर डायवर्ट करपाची सुद्दां गरज ना. पणजेकाराक खबर आसा हांगा रस्तो मेन बंद जालो की हांगच्यान येवपाचें. दीज आर लायक आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ पणजे. थंय ते रस्तो पळयल्यार गेली 1.5 वर्सां थंय ते हे घालून पेवर्स घालून सिच्युएशन केलां. अशें दिसून येता की कावन्सिलर्स or a mayor or any other elected representative is not bothered about it. अशें आसतना एक पणजेकारांक बरें ऑप्शन दिवप अशें म्हजी जी टीम आसा आनी ठरयल्या. आनी ते एक कोऑल्युशन करपाचो प्रयत्न सद्या चालू आसा. सो तशें एक ऑल्टरनेटीव दिवपाचें ठरयलां. लायक मायंडेड म्हणटा हितून खंयच्या अशा ना ते पॉलिटिकल सगळे पार्ट्याक टायम आयले ऑपोजिशनाच्या पार्टी जर जॉईन जावपाक म्हणजे वी आर लायक पणजेकारांचे बरे पणजे बद्दल चिंतपी लोकांक घेवन एक सिंगल पॅनल घालपाचो प्रयत्न आसतलो. सो तशें एक करप अशें चिंतलां. ते ताचेर प्रयत्न चालू आसा. फाटलें जेन्ना इलेक्शन जालें पयलीं CCPचे तेन्ना खुबशे ओरिजिनल जे पयलीं कावन्सिलर आसले ते सुद्दां मातशे फाटीं रावले कारण पॅनल बाबुशाच्या अंडर हें करताले. पण थोड्यांनी ते सीट वयचें न्हू दुसरे कडेन म्हणून कॉन्टेस्टूय केलें. म्हणजे सिटींगांतले थोडे तुमचे मनीस आहा जे मागीर तुमच्या वांगडा येतले कॉन्टेस्ट करपा खातीर अशें बी? ना ते सद्या हांव कांय डिस्कस करचो ना. कित्याक खूब कितें तातूंत कशें ते रिजर्वेशन जाता, कशें जेरीमेंडरिंग ऑर रिअरेंजमेंट ऑफ वॉर्ड्स जाता, हे अनेक विशय. सो टेक्निकल डिटेल्स आतां सद्या उलोवचो ना. पण एक पॉलिसी वायज ऑर प्रिंसिपल वायज एक चिंतलां की लोकांक एक बरें ऑप्शन दिवचें. पणजेन जे कांयच विशय उलयले वचना. म्हणजे म्हाका याद आसा वेन माय फादर वॉज देर एक बारीक कितें सुद्दां विशय जाल्यार ताचेर प्रोटेस्ट सुद्दां जाले केन्ना केन्ना. आनी ते ही यूज टू एंगेज वीथ पीपल. आज तशी सिच्युएशन ना. जुंता हावजाचें कितें जाता थंय ती PWD गॅरेज थंय कितें जाता पणजेकाराक कांयच खबर ना. हांवें आतां RTI घातल्या म्हाका रिप्लाय आयला जुंता हावजाचो फक्त स्ट्रक्चरल रिपोर्ट आसा, बाकीचें आमकां कांय खबर ना म्हणून. PWD कडल्यान म्हाका असो रिप्लाय आयला. आतां GADक घालता किंवा CMOक घालता तुमी कॅबिनेटान कितें ठरयलां एक्झॅक्ट ते लोकांक फुडें दवरचें. सो हे सगळे विशय आसा पळय जेन्ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणटा की आपल्याक विचारूं नाका देन समवन हॅज टू गीव अ ऑल्टरनेटीव. सो ते एक दिवप अशें आमी प्रिंसिपली ठरयलां. ताचेर काम चालू केलां. तुम्ही म्हणटा जे आतां सध्या आहा ते पणजे खातीर उलयना म्हणजे पणजेच्या विशयांचे आवाज काडिना. तुमी दितले पण पणजेकार निवडून दितले? पणजेकार केन्ना केन्ना सरप्रायज करता. ना हांव जेन्ना तसो प्रश्न पयल्यार हांव लढलो पणजेकारांनी बरो सपोर्ट दिलो. आय वॉज जस्ट अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. सो तो सपोर्ट म्हाका परतो मेळटलो आनी एक ऑल्टरनेटीव तरी दिवंक जाय न्ही. सो म्हजी अपेक्षा आसा. सो लोकां फुडें वचप हे सदांच तांकां ऑप्शन दिवप हें ठरयलां. लोकां मुखार एक ऑप्शन आसपाक जाय. ऑप्शन बरें ऑप्शन आसूंक जाय वीच इज अ विजन फॉर पणजे. आनी ते त्या हाचेर म्हणून लायक मायंडेड लोक घेवन फुडें वचप अशें ठरलां. तें मेळप चालू आसा.
ओके, या इलेक्शन प्रोसेसान तुमकां BLAs बी हे सगल्यो गजाली म्हणजे एक पॉलिटिकल पार्टीचो ना एक आपलो स्ट्रक्चर आसता. ते BLAs आमी बी इंडिपेंडंट असल्या खातीर आमी एज अ इंडिपेंडंट BLA घालूंक शकना. पण तुमचे ते पण टीम ते आमची टीम तयार जाल्या, ते थोड्या दिसांनी तुमकां कळटलें हाव वी कॅन मॅनेज इट. सी, जेन्ना तुमचो रिप्रेझेंटेटीव डज एवरीथींग टू डिसएनफ्रेंचायज पीपल ऑफ पेंजीम, 28 BLO ट्रान्सफर कित्याक केल्ले फ्यू मंथ्स बॅक. मे बी एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर ही न्यू दॅट हांगा SIR बी येवपाची आसा, सो पयलींच 28 जाण ट्रान्सफर केले आसतले. सो मागीर आमी बोवाळ घालून मागीर ते रिवर्स जाले. सो जेन्ना अशे प्रयत्न जाता तेन्ना आमकांय पॉलिटिकली कावंटर मुव्स करच्यो पडटा. सो आमी टीम तयार केला. वी आर मॉनिटरींग SIR. जेन्युइन जे पणजेचे वोटर्स आसा ते डिसएनफ्रेंचायज जावंक जायना हाचेर आमचो प्रयत्न आसतलो, आनी जे बोगस वोटर्स आसा तांची नांवां कट जावपाक जाय. SIR वील हेल्प यू म्हणटा तुमी? ना, बोगस नांवां कट केल्यार ऑब्वियसली इट वील हेल्प, पण जेन्युइन नांवां सुद्दां भायर उडोवपाक प्रयत्न जावं शकता न्ही. सो तो कसो प्रिवेंट करप हाचेरूय ताचेर आमकां तुमी लक्ष दवरून आसा, आनी मागीर ते टेक्निकली आमी BLA कशे हाडूंक शकतात ते काही दिसांनी कळटलें. पण एज अ इंडिपेंडंट आय कॅनॉट अपॉयंट BLAs. ओके. आनी एक गजाल, आतां 2019 बाय इलेक्शन जालें, पर्रीकर बाई भायर पडले उपरांत, ते बाय इलेक्शना उपरांत आतां एक 6-6.5 वर्सां जालीं. तेन्नाची पणजे आनी आतां 6 वर्सां उपरांत पणजे तुमी कशें पळयता? ना, मेन हे डिफरन्स पळयता की एक खंय तरी लोकां खातीर डिसिजन जाता किंवा लोकांचे विशय मांडले वता अशें खंयच दिसना. देर इज अ डिग्रेडेशन इन पॉलिटिक्स इन पणजे. अशें जाता की इलेक्शना वेळार पयसो उडोवन वी वील मॅनेज अशें चित्र करपाक तयार जाता. सो ते न जाता एक आमी पणजेचे विशय उलोवन लोकां कडेन व्हरून, पार्किंग विशय आसा तेच कॉन्ट्रॅक्ट दिला कोणाक तरी, ताचो एक्चुअल काय हें ना, फक्त तो पयशे जोडटा, कॉन्ट्रॅक्ट दिवन उडयला, ताचे CCP कितलो हे येता, ताचेर टेंडर कशें येता, काय सारकें हें ना. सो ऑल दीस विशय घेवन लोकां फुडें वचून एक बरें पॅनल हाडलें जाल्यार वी कॅन डू लॉट ऑफ चेंजीस. तुम्ही मदीं एक स्टेटमेंट केलो, ह्या 2 दिसां म्हाका बर्थडे कडेन तुमी स्टेटमेंट केलो, आपणी इंडिपेंडंट रावन इतलो परफॉर्मन्स दिवन सुद्दां तेजी दखल घेतली गेली वचना, आनी तुमी अशें फुडें म्हटलें, एक म्हटलें की कोणाक तरी हांगासर दुसरो परिकार नाका. हे कितें आसलें तेजे फाटलें हे? ना, ते इट्स नॉट अ बीग डील. म्हणजे हांव ताचेर चड हे करना. कितें आसता, केन्नाय मनाक दिसता की तुवें इतलें हें दिलां, तूं एका पार्टींतल्यान आयिल्लो, आनी जो मनीस फाल्यां जर ऑपोजिशनान बसचें पडलें जाल्यार बाबूश BJPन रावता, आनी ताका जसो हे चल्ला पळय तेन्ना ते अशे अनेक विचार येता. पण आय थॉट की पणजेक एक ऑल्टरनेटीव एज अ इंडिपेंडंट हांवें लोकां कडेच मनोहर पर्रीकर हॅड टू वर्क व्हेरी हार्ड इन पॉलिटिक्स, कळ्ळें, आनी म्हाकाय तशेंच हार्ड वर्क करूनच येवचें पडटलें. सो लोकां कडेच वचप, आनी CCP इज अ रायट ऑपॉर्च्युनिटी. सो एक पॅनल दिवप आनी लोकां कडेन वचप विथ मुद्दे पणजेचे घेवन, आनी हे म्हणजे नॉट हॅव लायक आतां आसा तशें ते खुटे कशे कावन्सिलर आसा, कळ्ळें न्ही, आनी तांकां कांय विशय पडिल्ले ना, अशें ना. सारके मुद्दे घेवन लोकां कडेन वचून एक बरें पॅनल निवडून हाडपाक प्रयत्न करप. पर्रीकारा फाटल्यान तेन्ना पार्टी आसली, BJPची ग्रो जाताली, ना, सो तुमी इंडिपेंडंट म्हणून इट इज मोर टफर न्ही. आनी जी BJP आहा जेतून पर्रीकार BJP आसलो ते दुसरे मनीस आहा म्हणून, सो इट इज मोर टफर. बट तुका कितें विचार आसा ते घेवन लोकां कडेन वचप इज ऑलवेज बेटर. यू हॅव टू फायट इट आउट दॅट वे. सो ही रायट ऑपॉर्च्युनिटी आसा. म्हाका दिसता द सेन्स हांव भोंवता तातूंत की पणजेकारांक काही चेंजीस केल्ले जाय आनी दे वील सपोर्ट मी अशें दिसता. दामू जेन्ना हांगासर BJPचे चार्ज घेतलो पळय न्हू, तेन्ना तुमी म्हणटाले की पार्टीन मातश्यो वेगळ्यो चेंजीस जाता अश्यो दिसता. सो ती सेम तुमचे मत अजून तशें आहा? सिच्युएशन पळयल्यार जे लॅक ऑफ गव्हर्नन्स दिसता म्हाका गोंयान, लायक लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन, और पणजेचो सुद्दां विशय पळयल्यार ते खंय म्हाका वचून चेंजीसाचो कांयच इम्पॅक्ट जाल्लो किंवा जाल्यार पार्टी लेवलाचेर लेवलचेर जावंक ना. सो एज फार एज आय एम कन्सर्न, तुमी अपेक्षा आसली तसो जावना ना, अजून जावंक ना. सो आय हॅव टू गो टू द पीपल, आनी हे गव्हर्नन्स इज अ मेन इशू. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जी गोंयान जाल्या, इट्स अ व्हेरी वरींग थिंग. हांव फाटीं उलयलेलो म्हापश्या डकयटी जाली तेन्ना, पयरूच बायणां डकयटी जाली. सुरवात पणजे म्हणजे दोनापावलच्यान जाली, म्हापसा, आतां वास्को, प्रत्येक. सो हे जे चल्ला सांताक्रुजूय जाली पण वेगळे. सो हाच्या खातीर जेन्ना हांव फाटीं एक तुका मजा म्हणून सांगता, गेल्या इलेक्शना पयलीं पिंक फोर्ट्स म्हणून एक फोर्स बायलांच्या पुलिसांचो ताचे ओपनिंग सेरेमनी आशिल्ली, थंय चीफ मिनिस्टरान तें ओपनिंग केलें.
सायडीक अशी व्यक्ती आशिल्ली पणजेच्यानूच, ताणें पिंकाचेरूय अटॅक केला आनी फोर्सारूय अटॅक केला. म्हणजे बाबूश वॉज देर. जेन्ना तुमच्या कॅबिनेटानूच अशे व्यक्ती आसता जांचे क्रिमिनल रेकॉर्ड येदे व्हडले आसा, जेन्ना लॉ एंड ऑर्डर सुदारतली, हे हाव कॅन पीपल म्हणजे एलिगेशन न्हू केसी चालू आसा, ते चल्ला न्ही चार्जशीट. आणि तशें आसतना हाव वील वी इवन एक्सपेक्ट, वील बी फूल्स टू थिंक की इट कॅन इफ्लुअन्स. सो बरे लोक येवंक जाय, ताच्या खातीर बरे लोकांचे पॅनल. हे पणजेंतल्यान एक पणजे कॅन बी बिकन of to indicate people of Goa are hungry for good governance. पणजी कॅन बी दॅट बिकन असो म्हाका दिसता. सो म्हणून एक ऑप्शन दिवप हे ठरयलां. लॉ एंड ऑर्डरीचे आमी उलयता पळय, आमी सद्या रिसेंट केसीस पळयता, पण लॉ एंड ऑर्डर इतली हें जावपाक हालपाक कितें अशी कारणां दिसता तुमकां? अशें कित्याक रिजन कितें आनी उपाय कितें दोनी सांगा. टू थिंग्स. एक गजाल प्रिव्हेंटेटीव, जी हांवें लास्ट टायम उलयलेलो, जेन्ना म्हापशा डकॉयटी जाली पळय तेन्ना बॅरिकेडींग करप, हें करप, रातचें पेट्रोलिंग करप, दॅट इज प्रिव्हेंटेटीव. सो ते मे बी थोडे दीस करता. काल हांव रातचोच म्हापशेच्यान लेट आयला, म्हाका तेन्ना कांय पुलीस प्रेजन्स दिसूंक ना, पण मे बी ते लेट आनी इवन लेट डॉनांक बी करता आसतले. दॅट अपार्ट एक कितें आसता, डिटरन्स आसता. फॉर एग्जाम्पल रामा काणकोणकार केस जाली, त्या हांकां नॉर्मल आहे BNS 111, म्हणजे ऑर्गनायज, ते सगळे ऑर्गनायज क्रिमिनल एक्टिविटी अशी दिसता. ते हे कित्याक लायनात? तुम्ही पयलीं एकदां लायल्ले ते हांवें फाटीं एक केस ताचे डिस्क्रायब केल्ले, आनी तातूंत मागीर वायंड अप जाल्ले ते एक्टिविटी. पणजेन तरी हल्ले म्हणजे पयलीं जाताले गँग वॉर्स, त्यो बंद जाल्यो. सो ते कित्याक करना? सो एक डिटरन्स आसा तो खंयच ना. तो डिटरन्स ना म्हणून तुमच्या स्टेटमेंटा उपरांत NSAचो एक आमकां हें पळोवपाक ना, पण एक्चुअल कितें जावंक जाय न्ही. एक्चुअल खंय कितें जालां कळ्ळें न्ही. एक्चुअल कांयच म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन किंवा कोणाक खंयची गँग हे करून तांकां हें केलां, जर ती गँग खंय पॉलिटिशियन्सा कडेन लिंक्ड आसा जाल्यार कांय हें दिसना, तांचेर एनफोर्समेंट कांय दिसना. सो तो डिटरन्स हाडटलो खंयच्यान? जेन्ना डिटरन्स ना पळय तेन्ना सगळ्यांक दिसता की दे कॅन गेट अवे विथ इट. म्हणून हाचो हे आतां परत रिवर्स जावपाक खूब टायम लागतलो. कित्याक ऑलरेडी जे डकॉयटी करतात पळय तांकां दिसता की दीस इज व्हेरी इजी गोंयान फोडपाक. कोण तरी शामील आसता, तो ते फोडटा आनी नाच जाता थंयच्यान. विदीन 2 hours दे आर आवट ऑफ द स्टेट. सो हे रिवर्स करपाक इट वील टेक लॉट ऑफ एफर्ट. ते कितें फक्त आफ्टर डकॉयटी जावन मिटींग घेवन जावचें ना. इट हॅज टू कम ऑन द ग्रावंड. लोकल्स सुद्दां जे गुंड बी आसा तांचेर एक्शन दाखोवची पडटली, विथ इरिस्पेक्टीव ऑफ देअर पॉलिटिकल एफिलिएशन. सो हे जालेकूच तो डिटरन्स येतलो. आनी हे करना जाल्यार इट वील गोईंग वर्स एंड वर्स. सो दीस इज द वरी. कारण रिसेंट केसी पळयल्यो त्यो ट्रॅकूच जायना, ते मनीस केन्ना हाताकूच लागले ना. सो देयर इज नो डिटरन्स. गोवा पुलीसचो डिटरन्सूच ना. तांकां भंय दिसना, ते फुजो जातात ते डकॉयटी करून. दे आर आवट ऑफ स्टेट. सो इंटेलिजन्स मे बी काय ना, आनी देर इज नो डिटरन्स ऑल्सो. आनी रातचे प्रिव्हेंटेटीव हेय मे बी इज नॉट इफेक्टीव. तुम्ही एक्सपिरियन्स केला म्हटलें म्हापशेच्यान, म्हणजे इन्सिडेंट जावन सुद्धा ते. कालूच हांव एक बऱ्या मित्राक विश करून बर्थडे, हांव काल एकांक घरा पावला म्हापशेच्यान. सो म्हाका 0 प्रेजन्स आशिल्लो पुलीस, अदर दॅन ते डायवर्ट करतात पळय परवरी फॉर द ब्रीज. देर वॉज नो प्रेजन्स ऑफ पुलीस. इन्सिडेंट मे बी आतां 2-3 करता आसतले, आय डोंट नो, वचून पळोवचें पडटलें. पण प्रिव्हेंटेटीव इज वन ऑप्शन. डिटरन्स हाडप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो खंय तरी दिसना, बिकॉज केसी फुडें हें जायना. कळ्ळें. लोकल गुंड सुद्दां ताचेर कांय केसी जायना, त्यो कोर्टान वता आनी मागीर खंय तरी तो सुट्टा. कळ्ळें. ऑर ताचो इम्पॅक्टूय नासता की कन्विक्शन जावंक जाय, ऑर अशें स्ट्रिक्ट आसूंक जाय की नो वन डेअर्स टू डू सच थिंग्स. तो हाडल्या शिवाय दॅट डिटरन्स वोंट कम. ओके. हे लॉ एंड ऑर्डरचेच म्हणटा आसतना मदीं जॉब स्कॅमाची केसी पोरू गाजलेली, आतां परत चर्चेक येयल्या. जॉब स्कॅम सुद्दां हांव सांगता, जे फाटीं जे कितें इन्व्हेस्टिगेशन जाल्लें पळय, 10-12 जाणांक कितल्यांक धरिल्ल्यो बायलांक बी, ते सगळो एक्सरसायज म्हाका तरी पळयल्यार दिसता की तो इन्व्हेस्टिगेट न करपाक बंद करपाक केल्लो म्हणून. ओके. कळ्ळें न्ही. तशें फिलींग आयलें. ज्या तरेन तें जालें पळय, मागीर कांयच ताचेर इन्फॉर्मेशन ना पुलिसे कडल्यान. सो तांकां रावंड अप करून सगळे तोंडाक चूप केली काय कितें, अशें म्हजें फिलींग आयिल्लें. तेजे उपरांत कांय आवाज नासलो म्हणून. अमेरिकेक एक हें आसता, प्ली डील म्हणून आसता. म्हणजे कितें, गिल्टी, हाका तुवें गिल्टी म्हणून यू से यू आर
क्रिमिनल ऑर यू आर गिल्टी ऑफ समथींग, देन द प्रॉसिक्युशन ते गिल्टी म्हणपाक तुवें म्हटलें आनी कॉन्फेस केलें जाल्यार ताच्या बदल्यान तुका एक प्ली डील दिता. म्हणजे तुजें कितें तरी तुका जेल कमी 10 वर्सां जावची ना 2च वर्सां जातली अशें दे डू अ प्ली बार्गेन. अमेरिकेक ही सिस्टमीनूच लिगली आसा. म्हाका दिसता पयर ते पुजा नायक उलयला वॉज इट सम कायंड ऑफ प्ली बार्गेन काय कितें अनऑफिशियल. इंडियन तशी सिस्टम ना. सो अशें फिलींग येवपाक लागता आनी हातूंत फूल ट्रस्ट आसा पळय गव्हर्नन्सार, गव्हर्मेंटार, पुलीस यंत्रणेचेर हो खंय तरी सामको वता. मागीर ते इन्वेस्टिगेशन कितें आशिल्लें 10-12 जाणांचें, ताचो निकाल कितें जालो, तांचे पयशे मेळ्ळे, ते सीएमान सांगलां न्ही तांकां पयशे रिकवरी ते जाले रिकवर. सो ते कितें जालें तें कांयच कळना. सो म्हाका पळयल्यार भायल्यान पळयल्यार कोणाकूय न्यूट्रली ऑब्जर्व केल्यार तर हे इन्वेस्टिगेशन करपाक केला काय बंद करपाक केला सगळ्यांक असो एक खंय तरी फील आयलो. आनी ताच्या मागीर मदींच ही केस जाली आतां ही एक्युजनूच सांगले की आपली नांवां पयलीं घेतलेली ती तेन्ना रिकॉर्डूच जाली ना म्हणून. म्हणजे सो तातूंत हांव आनी फुडें कितें उलोवपाचें आसा. आय एम नॉट द इन्वेस्टिगेटर, म्हाका काही डिटेल्स खबर ना, पण जे ट्रस्ट प्रकरण धापपा खातीर हे सगळे बोळा आय डोंट नो पयलींच्या वेळार तसो जाल्लो काय कितें आनी आतां हे कितें आसा. इज इट पार्ट ऑफ सम पॉलिटिकल गेम. सो हो सगळो विचार करपाक येता. सो हो सगळ्यांक विचार पडटा आनी हातूंत ट्रस्ट फॅक्टर मागीर आनी कमी जाता. ओके. होच विशय घेता आसतना मदीं आतां पॉलिटिकल पार्ट्यांनी बाकीचे विशय घेतलो. तुमी जो पयलीं घेतलेलो हरशीं की पणजेन पावला पावला स्पा दिसपाक लागल्या आनी मातशे वेगवेगळे कल्चर म्हणजे स्पा ते वेगळे कल्चर सिटी भितर दिसपाक लागला आनी दिसता ते विजिबल आहा पणजेंतल्यान. बेसिकली कितें जालां त्या रेटान जाला पळय. इट्स नॉट अबाउट एक खंय तरी स्पा चालू जालो, पण मेळत थंय स्पा जाल्या कितले लिगल आसा. मेयर म्हणटा 15 ते 20 लिगल आसा. हांव एका जाग्यारूच 25 आसा स्पा 18 जून रस्त्यार. सो बाकीचे इल्लिगल चल्ल्या. हे कितें फक्त हफ्ता वसुली खातीर चालू आसा. हे सगळे मागीर प्रश्न येता आनी ताच्या खातीर जे कायंड ऑफ रातचे ते प्रकार चलतात पळय. म्हजे कडेन खूब रेजिडेंट सांतोमे म्हणून एरिया आसा, तांणी कंप्लेन केल्ली फाटीं की थंय जी लेन्स आसा थंय लायट पडना आनी सगळे जे कॅसिनोचो क्रावड आसा पळय तो थंय फाटीं ते लेनींनी वचून ड्रग डिलींग करता. मागीर आय हॅड इन्फॉर्म्ड नार्कोटिक्स सेलाची चीफ. सो 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 अश्यो गोश्टी आसा. कलेक्शन चालू आहा म्हणून चालू आसा. सो वाय इज दॅट नो एनफोर्समेंट, प्रॉपर एनफोर्समेंट. कितले लिगल आसा तातूंतले ते एटलिस्ट पब्लीश करचे की आमी सगळ्यांक लायसन्स दिला म्हणून. पण तुम्ही स्टेटमेंट केले उपरांत एलिगेशन जाले उपरांत सुद्दां तो प्रोसेस जाल्लो दिसना की चेक करूया एकदां म्हणून. सांगता न्ही कोणाक हे ना म्हणून आमकां म्युन्सिपालिटीच चेंज करप इज अ रायट हे म्हणून करचें पडटा न्ही. कित्याक जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकां इंट्रस्ट ना. सो दॅट इज द इशू. सो हो विशय जेन्ना स्पाचो येयलो आनी तुमी ह्याच दिसांनी पणजेचे वेगळे वेगळे विशय काडपाक लागले पळय न्हू, तेन्ना आमी तुमचें नांव घेवन बाबुशाक एकदां प्रश्न केलो आनी तो पिकार जालो. एक्चुली आमी पयला बाबूश केन्ना पिकार तो सहजा जायना. तर ते पिकार म्हणजे आमी कोणाचेंच नांव घेतलें केन्ना पयलीं पिकार जाल्लो पळोवन एक मनोहर भाईचें नांव घेतना पिकार जाल्लो पळोवन तुमचें नांव घेतले उपरांत पिकार जाता अशें कितें केलां तुमी ताका? मे बी ताका आतां देवळां धुवची पडटा आसतली. एका वेळार बाबूश म्हणजे कितें तो देवळां वचून धुवपाचो. म्हणजे ही एक राजकारण गोंयान अशें ढोंगी राजकारण इतलें आयलां. मागीर ते ढोंग करप्याक सुद्दां केन्ना केन्ना वाज येता आसतलो ताचो. मे बी दॅट इज द रिजन. आतां पटे घालून भोंवचें पडटा, देवळां धुवची पडटा, कळ्ळें न्ही. सो मे बी म्हज्या खातीर ताच्या खातीर सगळें करचें पडटा टिकेट कन्फर्म करपाक. पण आयचे सो मे बी वाज आयला ते करून तुमच्या खातीर. आय डोंट नो. तुमी ताका विचारचो पडटा प्रश्न. आमी तुमचे विचारले तेन्ना ते पिकार जाले. परत विचार. तुमी CCBचे जेन्ना पॅनलाचे म्हटले आनी तुमी एक इंडिपेंडंट पॅनल घेवन लायक मायंडेड हांकां घेवन वयता तेजेल्यान कळटा की तुमची फुडले इलेक्शन जे आहा पळय न्हू असेंब्लीचे जातले तुमी कॉन्टेस्ट करतले ते बी अशेंच इंडिपेंडंट आसतले काय तुमी यू आर होपफूल की केन्ना तरी BJPक? ना हांव सद्या म्हजो थिंकींग इज इंडिपेंडंट रायट नाव. हांवें पयलींच सांगल्या भशेन काही म्हाका चेंजीस दिसूंक जाय ते अजून दिसूंक ना. सो फॉर मी रायट नाव हे विशय आनी कितें तरी व्हॅल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स इज मच मोर इम्पॉर्टंट. आनी ते घेवन पणजेन फुडें वचप. पणजेकारांनी जर असो इंडिपेंडंट रावन बरो निकाल दिलो जाल्यार मागीर तो निकाल वील से मच मोर. हांवें चड उलोवपाची मागीर गरज ना. सो एक खंय तरी त्या हातून हांव काम करतलो पणजे खातीर अशें आसा. अशें कितें BJPन स्टेप्स घेतले ते तुमकां आतां तेंच्या व्हॅल्यूवाचेर तेजें उलोवचें पडटा?
ना ना खंय म्हणजे मिस्टेक सध्या जाली? बेसिकली गूड गव्हर्नन्स आणि हे विशय इम्पॉर्टंट आसा आनी सद्या जे हांवें लॉजीक सांगला की तुमकां ते हाडपाक पयलीं एक बरे लोक हाडचे पडटले बरोबर आनी मागीर ते आपोवप येवपाक लागतले बाकीच्यो सगळ्यो बँडेड कश्यो लागतल्यो कळ्ळें न्ही सो ते अनलेस यू डू दॅट ते येवचे ना आनी म्हणून एक इंडिपेंडंट बरें ऑप्शन दिवन पणजेकारांनी पॉझिटीव निकाल दिलो जाल्यार मागीर तसो एक फुडें वचपाचो एक मार्ग आनी मोकळो जातलो यू हॅव टू गो स्टेप बाय स्टेप सो सद्या म्हजो फोकस फूल CCPचेर घालून तो एक बरो रिजल्ट हाडपा खातीर आसतलो. ओके. आता CCPचं तुम्ही म्हटलं न्हू जस्ट म्हणटा जे पद्दतीन BJPन लास्ट इलेक्शनाक टिकेटी बाबतींत तुमचे बद्दल डिसिजन घेतले BJP खंय तरी मातशी पर्रीकाराक विसरली बी अशी दिसता. ना आतां हांवें तशें तो तुमी प्रश्न तांकां विचारचो पडटलो. तुमकां दिसता की बाबा तुमच्या फादराचें कॉन्ट्रिब्युशन खंय तरी मातशें ना हांव ताचेर आय डोंट हॅव टू कॉमेंट ऑन दॅट. आय वील वर्क इन पेन्जीम. आतां CCP एक हें आसा लोकां फुडें बरे विचार बरे मुद्दे घेवन वचप दॅट इज माय गोल. आनी तुमच्या CCPन तुमी जर तुमकां सक्सेस मेळटा CCPन तुमी बरो रिजल्ट दिता आनी पार्टीक दिसलें की आमकां आतां उत्पल पर्रीकार पणजेन जाय तर तुमची तयारी आसतली वचपाक? ना ना सद्या हांव इंडिपेंडंट म्हणून आसा थंय बरो आसा. आय एम फोकसींग ऑन दॅट. उत्पल बाबा पणजेचे विशय तुमी हातीन घेतले तशें तेजे हेडलायन्सूच जावपाक म्हाका दिसता इलेक्शन CCP इलेक्शन मागीर एसेंब्ली असो परत परत आमकां मेळत रावचें पडटलें एक वेळ इंटरव्यू खातीर. ना आमी मेळुया. खूब विशय आसा आनी ते फुडें व्हरपाक एक मिडिया सुद्दां इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. सो पणजेचे विशय घेवन मागीर गोंयचे विशय अनेक आसा सो तेय घेवपाचो प्लॅन आसा फुडें. ओके. थँक्यू तुमकां टायम. थँक्यू सो मच.